कांय करूंक येवंक ना हांगा. आमी पयर हांगा जेन्ना आयताराक मिटींग जाल्ली तेन्ना हांव उलयल्लो आनी योगेश उलयल्लो. आमी जाहीर केल्लें की आमी कितें फॅक्ट आहा ते हेजेर कंप्लेन करतले म्हणून. सो हांगा 2 सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे मेंबर आनी हांव अशें करून आमी ही कंप्लेन दिल्या. आतां ही कंप्लेन सारकी स्पेसिफीक दिल्या वेअर द वायलेशन ऑफ द लॉ हॅज टेकन प्लेस. इतलेंच तें की कायदो मोडपाचो कोणाक रायट ना, आमकां पब्लिकाकूय ना आनी गव्हर्मेंटाची एजन्सीकूय ना. हितून सगळ्यो गव्हर्मेंट एजन्सी हांगा पळय नांवां घातल्या पळय हांवें, रायट फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टर, टुरिजम, टावन कंट्री प्लॅनिंग, नॅशनल मॉन्युमेंट ऑथॉरिटी, सुप्रिंटेंडिंग आर्किओलॉजी CSI आणि चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अँड डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्ज अँड आर्किओलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे सगळे एजन्सीज दे हॅव एबडिकेटेड देअर ड्युटीज. तेंचे लिगल ड्युटी पळय आसा कास्ट अपॉन देम, दे हॅव एबडिकेटेड देअर ड्युटीज अँड सो इट बिकम्स अ फिट केस फॉर इन्व्हेस्टिगेशन. That's all. This is all that the police have been told to investigate. कितें वायलेशन कितें केलें तें सांगूंक शकता तुमी? हांगा कितें आहा, एक मेन कायदो म्हणटा तो द एन्शंट मॉन्युमेंट्स अँड आर्किओलॉजिकल सायट्स रिमेन्स एक्ट. हो कायदो अमसार म्हणटा ताका शॉर्ट फॉर्म. हो कायदो ताणें वायलेट केला आनी आतां तो काल वता पळय ASI सांगता की आमी आतां कॅनन बॉल मेळ्ळा म्हणून काम बंद केलां. अरे कॅनन बॉल मेळ्ळा ते तुमकां लोकांन सांगलां, तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान पयलें भरून व्हेलें न्हू, मागीर तुमी कितें करताले? सो म्हाका अशें दिसता की आतां असो टायम आयला की आर्किओलॉजिकल हे पळय सर्वे ऑफ इंडिया पळय आसा हांगा, तेंचें ऑफिस हांगा लागींच आहा. दे हॅव टू शट शॉप. ताणें बंद करून वचूंक जाय खंयच्या आपल्या गांवांत वयच्यान येयले ते. तांकां काम प्रोटेक्शनाचें काम दिल्लें आसा. हो कायदोच तसो आहा. इट इज अ प्रोटेक्शन दिवपाच, म्हणजे हेरिटेज झोन जे आसा, आर्किओलॉजिकल सायट जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाचें काम तेंचें. आनी कांय कितें काम आहा तांकां? ह्यो मेन आतां हांगा युनेस्को रेकग्नायज 7 कितें तरी मॉन्युमेंट्स आहा प्रोटेक्ट करपाक. तुमी प्रोटेक्ट करपाचें सोडून भलतेंच करता. आमी कांय कित्याचेर एगेन्स्ट ना. आमी इतलेंच म्हणटा तुमी कायदो मोडला, यू फेस द कॉन्सिक्वन्सीस. तर आयज ट्युरिजम मिनिस्टरान असेंब्लीन सांगलें की तेणें पुलिसांक सांगलां म्हणून की तांकां मिसगायड केलें म्हणून की थिंगा मॉल येता म्हणून. तो कोण पुलिसांक सांगपाक? तर तेजेर कितें आहा तुमचें? अरे तो कोण पुलिसांक सांगपाक? दीस इज अ डिफरंट हे ज्युरिस्डिक्शन. तो थिंगा बसून पुलिसांक इन्फ्लुएन्स करूंक शकना. हे पुलीस कितें करता ते कोर्टाक सांगतले. मिनिस्टराक, ट्युरिजम मिनिस्टराक लिस्ट ऑफ ऑल सांगचेच ना. सो तो इन्फ्लुएन्स करूंक सोदता अशें डायरेक्ट सांगूंक जालें न्हू. इज इट ट्रायंग टू इन्फ्लुएन्स द इन्व्हेस्टिगेशन ऑर इज इट ट्रायंग टू टेल द पुलीस नॉट टू एंटरटेन द पब्लीक? अशें जालें न्हू. म्हणजे कायदो आनी हूंय उरला हांगा. इफ मिनिस्टर्स आर सेइंग दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएन्स द पुलीस, रिडिक्युलस. तर आतां आनीक एक आतां दुसरो इश्यू आहा पळय तो ट्युरिजम मिनिस्टरान परतून एक स्टेटमेंट केला की तेणी बाजिलिका बॉन्जीस चर्च ऑथॉरिटीज आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच तो स्टार्ट केलेलो म्हणून. तर ही एक आतां सद्याक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट जाता रिगार्डींग द चर्च परमिशन मेवला म्हणटा. नो कॉमेंट्स. कित्याक हे कॉमेंट्स केले जाल्यार सी इफ ही हॅज सेड की बाय टेकिंग चर्च ऑथॉरिटीज इन टू कॉन्फिडन्स केल्ले जाल्यार पासून इट इज फॉर द चर्च ऑथॉरिटीज टू रिस्पॉन्ड टू दॅट. म्हाका तितून कांय म्हणपाचें ना. बट नेवरदलेस चर्च ऑथॉरिटीज अलोन आर नॉट द स्टेक होल्डर्स हियर. आमी जेंगा पळय आतां उबे आसले पयर, दॅट इज एंटायरली अ डिफरंट प्रॉपर्टी. इट इज विदीन द प्रोटेक्टेड झोन. ओके, इट इज इन द प्रोहिबिटेड झोन. ह्या कायद्यान हांवें पळय आतां कायदो कोट केल्लो तोच कायदो म्हणटा इट इज इन द प्रोटेक्टेड झोन. सो प्रोटेक्टेड झोनान तुमी आनी कितें करतले? रेग्युलेटरी झोनान सुद्दां कितें बारीक करूंक शकता तुमी, पूण तेंय जाल्यार अंडर सुपरविजन. तेका पयर बुलडोजर चलता तेन्ना कोण आहलो सुपरवायझर? तुमी तेन्ना पळय गेलेले पळय तेन्ना. आतां तेणी ते काल कॅनन बॉल मेवले म्हणून आमी बंद केले म्हणटा पळय ते तुमी गेलेले पळय त्या टायमार जेन्ना काम चलतालें पळय तेन्ना कोण आहलो थिंगा सुपरवायज करपाक? ASI कोण नाहलो तेंच सांगता न्हू हांव. ASI खंय न्हिदलेले आसतले तेच म्हणून हांव सांगता ASIन आतां तेंचें दुकान हांगा बंद केल्यार चड बरें. बेश्टो टॅक्स पेयराचेर हो बर्डन. ते हांगा येवन कितें करता कांय सांगना. तेंचें कामूच प्रोटेक्शन दिवपाचें आसता पूण ते उलटें करता पळय. तो काल प्रेस कॉन्फरन्साक सांगता की कॅनन बॉल मेळ्ळे म्हणून आमी आतां बंद केला म्हणून. अरे तूं न्हिदलोलो? तुजो कॉन्ट्रॅक्टर उबारून वतालो कॅनन बॉल ते खंय घातले? ते पयलीं हाड न्हू. ते हाड न्हू. बोर्ड गेले उपरांत तूं सांगता आतां कॅनन बॉल मेवल्या म्हणून. तुका पयलीं गमोंक जाय आसलें. तुजो सुपरवायझर आसूंक जाय आसलो थिंगा एक्सिक्युशन करता तेन्ना. ते हांव सांगना म्हजें म्हणून. दीस इज वॉट द लॉ इज प्रिस्क्रायब्ड. देर आर प्रोसिजर्स, देर आर गायडलायन्स इन ऑल दीस. सो रिगार्डींग दीस जर तितलें समजना जाल्यार आनी कित्याक जाय तें आमकां? तो रिगार्डींग दीस वायलेशन्स ओन्ली हें तें कंप्लेन आहा पळय ते पुलिसान केला. कंप्लेन ओन्ली रेस्ट्रिक्टेड टू वायलेशन्स. दीस इज वॉट आय हॅड पब्लिकली टोल्ड. जी पळय वायलेशनां जाल्यार तेजेर आमी कंप्लेन फायल करतले म्हणून.